गोंय तारवटी संघटनेन गोंय दर्या प्रवाशां बरोबर वचून एनआरआय आयुक्तांची भेट घेतली। एनआरआय आयुक्त ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकरा मुखार तारवटी संघटनेन आपल्यो समस्या मांडल्यो। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। कंपनीन हेंका डॉक्युमेंट्स रेडी करून दवर म्हळे आनी सीडीसी तेंगेले सगळे डॉक्युमेंट अपडेट कर म्हळ्या, पूण आमगेले भुरगे वो थोडे भुरगे आहाय तेंका डिपार्टमेंट पळो आनी लास्ट टायम आमकां युनियन मिनिस्टर श्रीपाद नायकान हे डिपार्टमेंट रिलॅक्सेशन दिल्लें 3 इयर्स दिलो। तितून आमगे थोड्या भुरग्यांक तें बऱ्या पडला, पूण चडशे भुरग्यांक तेणी कन्सिडर केल्या जी डेट जी ऑर्डर आहा ती 2016 म्हूण आहा, पूण भुरग्यां डिपार्टमेंटा लेटर येयल्या ती 2018। सो दे हॅव कन्सिडर्ड 2000 एज द डेट टू कॅल्क्युलेट द 3 इयर्स पिरियड। सो तेजे आमगे भुरग्यांक 2022 देखून रिलॅक्सेशन मेळपा ना, सो तांकां सीडीसी एप्लाय करूंक मेळपा ना। सो आमगे आज मागणी आसली 2016 जी ऑर्डर डेट आहा ती सर्क्युलराची डीजी शिपिंगाची ती कन्सिडर करूंक म्हणून। सो ती जरी कन्सिडर केली जाल्यार आमगेले 80% भुरग्यांक हे सीडीसी करूंक एप्लाय करूंक मेळटली आनी जे 20% आमगे भुरगे वताय तांकां जे 2019 वो 20 डिपार्टमेंट पडा तांकां केस टू केस जे एनआरआय कमिशनर जे आहा आमगेलो जे एनआरआय डिपार्टमेंट आहा तो जे तारवट्यागे इश्यू जायते ते सॉल्व कोताय तेणी एक रिप्रेजेंटेशन दिवपा जाता आमगे डीजी शिपिंगाक आनी केस टू केस जे जॉयनिंग आसताय भुरगे तांकां केस टू केस हँडल करून हे रिलॅक्सेशन करपा जाता। सो आमी आज एनआरआय कमिशनर हो एक इश्यू नदरे मुखार हाडा आनी जे भुरगे कोण ऑलरेडी तेणी तांकां एसएससी आहा आनी विदाउट एसएससी पूण तेणी सीडीसी एप्लाय करूंक ना, पूण तेंगे कितें जालां 24 मंथ्स सी सर्वीस आसता। सो 24 मंथ्स सी सर्वीस आहा ती तांकां आफ्टर 2018 तरी ते सिरीज आहा जाल्यार तांकां म्हणजे सिरीज केली जाल्यार तेणी तांकां एप्लाय करूंक मेळा, बिकॉज तेंगे डेट आहा 11/1/2018 तेच्या पयलीं तरी तेणी सी सर्वीस आहा जाल्यार तेणी एप्लाय करूंक मेळटा। सो तेजेर एक आमी ते हायलायट केला जो सर्क्युलर आहा तो एटलिस्ट कन्सिडर्ड 2020 म्हूण 31/12/2020 सी सर्वीस। सो तेय कन्सिडर केलें जाल्यार अप टू 31/12/2020 आमगे जे सगळे भुरगे एसएससी आहा आनी सी एक्सपिरियन्स आहा विदाउट एसएससी आहा तांकां एप्लाय करूंक जातली सीडीसी, कित्याक जी सीडीसी म्हळ्यार सारकी कंपल्सरी जाल्या भुरग्यांक एसआयडी कार्ड करूंक मेळना, आपणाक एसटीसीडब्ल्यू कोर्सीस रिन्यू करूंक मेळ्ळे। सो हे आज आमगे सावेकर आमकां एश्युरन्स दिला हो इश्यू आपण युनियन मिनिस्टर श्रीपाद नायका बारा हो सेंट्रलाक घेतो म्हूण शिपिंग मिनिस्टर आनी रिलॅक्सेशन दितो म्हूण। आनी तिसरो इश्यू आहा तो म्हळ्यार आमगे एमएमडी वास्को तिका एसआयडी कार्ड कोता जे सीफेरीस आयडेंटिटी डॉक्युमेंट आज आमगेले अराउंड 30,000 to 40,000 गोंयकार भुरगे सीफेरर्स आज गोंया आहाय आनी सगळे एप्लाय करून थिंगा आतां आमकां अपॉयंटमेंट एट द एंड ऑफ मे और जुना मेळटा, फर्स्ट वीक ऑफ जून। सो हे बॅकलॉग चड जालो आहा, तांकां फोन केले ते म्हणल्यार नेट पुअर कनेक्टिविटी आनी मॅन पावर ना म्हूण। सो हे आमी हेय हो इश्यू आज नदरे मुखार हाडा कमिशनराचो तांकां मॅन पावर आनी थिंगा नेट कनेक्टिविटी दिवची आनी जे एसआयडी कार्ड आहा ते बेगीन स्ट्रीमलायन कोच म्हणून प्रोसेस ना जाल्यार आमगे भुरग्यांक मँगलोर वचचे पडटा ना जाल्यार मुंबय वचपा पडटा। सो हो एक तिसरो पॉयंट आमी मुखार नदरे मुखार हाडा।